जॉन प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर दुसरे पावटी जॉनाक फावलें. उठ आनी निनेवेक त्या व्हड शहराक वच आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलो तें त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. जॉन भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक फाळो घेवन निनेवेक गेलो. निनेवे एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान चलोन वचूंक 3 दीस लागतले. जॉन शहरांत भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनेवेचो नाश जातलो. निनेवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गोनये वस्त्रां पांगुरलीं. ही खबर निनेवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या शिवासना वयलो उठलो. आपली वस्त्रां ताणें काडलीं. गोनये वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनेवेंत अशें परगट करूंक लायलें. रायाचे आनी ताच्या अधिकाऱ्यांचे फर्मान हें: मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बोकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशें मनजाती गोनये वस्त्रां पांगरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट चाल आनी आपल्या हातांक लागून आसलोलो जुलम सांडो. कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपले मन बदलीत आनी आपलो जळतो राग थंड करीत आनी अशें आमचो नाश जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट चालीक फाट केली. हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचे उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. मुझे गुन्यांव हांव वळखून घेतां. मुझे पातक आसा सदांच मुझे मुखार. तुजे विरोध, तुजे एकल्याचेच विरोध हांवें पातक केले. जे तुजे दिश्टीन वायट ते हांवें केलें. देखून तूं न्याय निर्णय करताय तेन्ना निथिवंत, फर्मान दिताय तेन्ना सुखीवीन. श्लोक. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुजे सडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी. उदार आत्मा मुझे थंय तीर सांबाळ. खोट्या मनशांक हांव तुजी वाट शिकयतलो आनी फातकी तुजेशी परतून येतले. श्लोक. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुजे दयेन सियोनाक तुझे बरें मन दाखय. जेरुसलेमाच्यो वणटी परतून बांदून दी. तेन्ना तुका मानवतालीं खरें बलिदानां, होम आनी संपूर्ण भस्मिल्ल्यो बलयो आनी तुजे वेदीचेर जातलें पाडक्याचें समर्पण. श्लोक. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपले भोंवतणी लोकां जमे सोडून येताना जेजू म्हणा लागलो, ही संतत नश्टी संतत ती खुना मागता. निजाकी योना प्रवाद्याचे खुने शिवाय दुसरी खुना तिका मेळाशी ना. जशे योना प्रवादी निनेवे घरांक एक खुना जाल्लो तशें मनशा पुती जातलो एक खुना हे संततेक. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी
हे संतते सवे उबे रावतले आणि हे संततेक गुन्यांवकार करतले. कित्याक सालमांचे जानवा येचे उतर आयकोंक अर्धो संसार पोयन कर्ण ती आयिल्ले. पूण सालमा उपरास वर्तो हांगा आसा. जरतेच्या दिसा निनेवेचो लोक हे संतते सवे उबो रावतलो आणि तिका गुन्यांवकार करतलो. कित्याक योनाचे शिकवण आयकून निनेवे घराने आपली जिणे बदलले. पूण योना प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाचे उतर हे वकाने तुका क्रिस्ता.